मंगलम. सर्वांके नमस्कार. ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾच्या 21 दिवसाच्या 550 वर्षाच्या कसाने कार्यक्रम जातस. हे कार्यक्रमाक विधान परिषदाच्या सदस्य जाऊन असलेल्या शांताराम सिद्धी सर येऊन पावलींती. सर नमस्कारू. हंगा एक कसन एक कार्यक्रम जातस हे तुम्ही पळयला. हाजी बगे एक दोन उत्तर. तशीची राम प्रतिमा कसन आहे हंगा मोदीजी हातांतू अनावरण जाल्ला. हे आमगेल्या सगळे एक देशाची एक स्पिरिच्युअल एक तशीची केंद्र बिंदू झाला, एक अट्रॅक्शन स्पॉट झाला. आजी बद्दल तुम्ही एक दोन उत्तर उलोका सर. सुमार अजमास एक 40 वर्सां पयलीं मी ह्या मठाक देवळाक आयिल्लो. कारवारांत कॉलेज वचतना हांगा आयिल्लो. तेन्ना कंप्लीट जंगल आशिल्लें, मठ बी ल्हान आशिल्लें. आतां ह्या वर्स 50 वर्सां नंतर मठाचे काही रिन्युअल सगळे जाले नंतर हे कार्यक्रम चल्ला 11 दिसाचे. भारी विशेष दिसला म्हाका. म्हाका कल्पने नाशिल्लें हांव येतलो म्हूण ह्या कार्यक्रमाक. 2 दिसां पयले आमगेले देशालो मानेस्त प्रधानमंत्री आयिल्लो. तेणी येवन हांगा सगळे उपदेश करून पुजा वगैरे करून विशेष जावन रामदेवाची एक प्रतिमे प्रतिश्ठापन करून गेलो. आज म्हाका हांगा येवचे अवकाश मेळ्ळे. हांव रामदेव पळयलो आनी मठ सगळे पळयलो. एकदम विशेष दिसले म्हाका. आमगेले कर्नाटकांतले उत्तर कन्नड मेळून बाकी जिल्ल्यांतले बी गौड सारस्वत लोक आनी बाकी आमगेले हिंदू लोक सगळे ह्या मठाक चलूंक येताले आसात. आमगेले येल्लापूरचेच खूब हांगा वेवस्था हांव पळयलो. हांगाचे काष्टशिल्प उरतले, हांगाचे आनी पुजारी उरतले, लोक शिष्य आमगेले येल्लापूर कारवारचे बी खूब लोक आसात आनी होन्नारचे आसात. विशेष आनी गोकर्ण आनी ह्या मठाक संबंध आसा म्हणल्यार आयकलो. आनी अयोध्या आमी आतां अयोध्येत राम मंदिर पळयतात ते उत्तर अयोध्या जाल्यार हे एक दक्षिण अयोध्या म्हणून पयर मोदी बी उच्चारण केलो आनी म्हाका मस्त वाटलें. आनी म्हाका दिसलें जिवनांत एक हांव बी एक पवित्र एक हेज्जो मुखार गेलो अशें दिसता. हांगा कुसमती नदी न्हंय हरदिता. त्या न्हंयचे बी आमी पावन उदक घेवन पवित्र जाले. हांगाचे वट्टारे कार्यक्रम पळोवन म्हाका एक भारी खुशी जालें, मस्त खुशी जालें. आमगेले हिंदू धर्म, हिंदू समाज परंपरे आमी वनवासी आसाचे आदिवासी आमगेले बी परंपरे आसा. तेका आनी ह्या मठाक रामदेवाक मोठे संबंध बी आसा. त्या खातीर म्हाका एक आज खुशी जाल्या म्हणून सांगच्या बसता हांव. धन्यवाद सर.